लास्ट इयरूय असले आमी ह्या इव्हेंटा खातीर. अंदूय बीन आसा आमी, हजेरी आसा आमची अंदूय बी. अरे इव्हेंट कसो कितें इव्हेंट आसा? इव्हेंट लास्ट इयरा सारकोच आसा आनी अंदूय प्रतिसाद बरो आसा. आमच्या हांगासर आमी काजू इंडस्ट्री आसा आमची आनी काजू इंडस्ट्रीचे सगळे प्रॉडक्ट आमचे आसा ह्या वर्सा. लास्ट इयरूय बीन आसले आनी प्लस फ्लेवर्ड काजूय बीन आसा. काजू पासून तयार केल्ले सगळे आमचे प्रॉडक्ट आसा. तितून काजू लाडूय येता, मागीर फ्लेवर्ड काजू आसा, ग्रीन चिली आसा, ब्लॅक पेपर, रेड चिली, चीज, चॉकलेट काजू, मागीर गार्लीक म्हणटात तो एक फ्लेवर ह्या वर्सा आमी इंट्रोड्यूस केला. लोकांचो रिस्पॉन्स लोकांचो लास्ट इयरा सारकोच रिस्पॉन्स आसा किंवा लास्ट इयरा पेक्षा चड बरोय म्हटल्यार जाता. आमकां एक प्लॅटफॉर्म केला हो तेणी आमचे जे कितें प्रश्न आसा ते मांडपा खातीर. तितून आमकां वेवस्थीत मांडपाक मेळटा आनी तेचेर आमी धरता गव्हर्मेंटा कडल्यान तेचेर सोल्युशन बऱ्यापैकी येतलें आनी आमकां तेचो फायदो जातलो. आतां ते खूब कडेन घेता की भायलो काजू गोंयांत विकतात, हय. गोवन हय. सो त्यो जावची न्ही म्हणून असली इव्हेंट केलो कितें फायदो जाता? जातलो फुडाराक तेचो फायदो जातलो, कारण आतां हेचेर डिस्कशन सद्या चालू आसा आनी खुबशे वटेंतल्यान तेका तेणी सोल्युशनां काडलेलीं आसा. भायलो प्रॉडक्ट येवपाचेर हे जातले आनी सोल्युशन येतलें तेचेर. म्हणजे लोकल मार्केटात किंवा नॅशनल मार्केट किंवा इंटरनॅशनल मार्केटांतूय आमचो प्रॉडक्ट वयतलो आतां फुडें मुखार. आनी तेका आमकां डॉक्टर दिव्या राणे आसा तेणें हो प्लॅटफॉर्म तयार केल्लो आसा, तेच्या माध्यमांतल्यान हो फुडें वयतलो हेची आमकां गॅरंटी आसा. अशी इव्हेंट रिसेंटली स्टार्ट जाल्ली आसा. हय. पयलीं समज जाल्यार बरें पडटालें, पयलीं जाल्लें जाल्यार हय, पयलीं जाल्लें जाल्यारूय बरें जातलें आसलें, पण कोणी पुढाकार घेवंक ना न्ही. ट्रेंड सुरू जाल्लो आसा. ट्रेंड अशें आमी म्हणना, पण ह्या प्रॉडक्टाक आमचो हे सुंदर आनी सोबीत गोंय म्हणटा न्ही, ताका सुंदर असो हो इव्हेंट तेणी मॅनेज केल्लो आसा आमच्या पोरये MLAन माननीय डॉक्टर दिव्या राणेन, आनी तो वेवस्थीत फुडें बीन चलतलो अशें आमी आशा बाळगिताय.